आयचो मुख्य विषय जावन आसा गव्हर्नमेंटान जो मिनिमम वेजेस फायज केला, प्रमलगेट केला ताच्या विशीं. ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस मिनिमम वेजेस जो आसा ह्यो आमच्या कामगाराच्या हिताचो एक प्रतिबिंब म्हणून पळयता. We look upon the minimum wages as the centerpiece of all legislation as well as acts of the government, a part of good governance for the benefit of the people. लाखांनी कोट्यांनी आमच्या देशांत श्रमिक वर्ग आहा. गोंयांत कमीत कमी मिनिमम वेजेस लागू जावपाक आनी तेज्या बरोबर संबंधित 3.5 ते 4 लाख कामगार आसात. अशा वेळार गव्हर्नमेंटाची जापसालदारकी की मिनिमम वेजेस कमीत कमी पगार जो ते फायज करता पूर्ण आमच्या देशाच्या घटनाच्या प्रिन्सिपलाचेर तत्वांचेर तेणी ते मांडचे पडटा आणि हे रुल्स रेग्युलेशन तेणी ते पाळचे पडटा. जो कामगार आर्टिकल 39 ऑफ द डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सांगता की एक कामगाराक आणि एक मानवाक की तो एक रिस्पेक्टान जगपाक सारको जगपाक तेका कमीत कमी पगार आणि इतर तेजो सवलत्यो तेका मेळपाक जाय. कांय रुल्स, कांय रेग्युलेशन, कांय सिस्टम्स घाले. हे मालक एग्री जाले, युनियन्स एग्री जाले, गव्हर्नमेंट एग्री जालो, पण ताच्या प्रमाणे मिनिमम वेजेस गोंयचो सरकार किंवा सेंट्रल गव्हर्नमेंट लागू करता काय ह्यो एक मोठो आमच्या देशा फुडें कामगार वर्गा फुडें मोठो प्रश्न चिन्ह जावन आसा. आमी 2014 बॉब मारतात. when Modi government took over, we said minimum wages are very low. बाब मनोहर पर्रीकर आसलेलो थांबा अशें म्हणून 2 वर्सां लागली. 2 वर्सां उपरांत मिनिमम वेजेस फायज जाले. तेज्या मध्ये जो म्हारगाय वाडलो तेजी कांयच तेणी नोंद घेवंक ना त्या मिनिमम वेजेस फिक्स करतना. तेन्ना तेणी 307 रुपया फिक्स केले. आफ्टर 2 years ऑफ डिले अँड डिथरिंग आणि मागीर आता 7 वर्सां उपरांत ऑन 11th August 2023 असेंब्ली जातकूच सरकारान खूब रिलक्टंटली मिनिमम वेजेस फायज केला. हे मिनिमम वेजेस 407 फ्रॉम 307 407 म्हणल्यार 100 रुपया. आम्ही 7 वर्सां बॉब मारतात, सांगतात, प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्यात, धरणां केले, मोर्चा केले, हंगर स्ट्रायक केले, सरकाराक कितले पिटिशनां धाडली. तेज्या उपरांत ते 100 रुपया कामगारांक मिनिमम वेजेस पर डे म्हणून करता. राजा उधार झाला आणि भोपळा दिला. ही आयज परिस्थिती आहा कामगारांची. आणि ह्या सरकारान कायद्यान कितें करपाक जाय आसलेले, दर 2 वर्सांक मिनिमम वेजेस रिवायज करूंक जाय आसलेले. जाल्यार आतां पॉयंट्स कितले वाडले, लगभग 2000 पॉयंट वाडले. एज पर 1960 इंडेक्स 2000 वयर वाडले. जाल्यार मिनिमम वेजेस तशेच स्थगीत दवरलेले आहा. आणि अशा वेळार कायदो कितें म्हणटा, ज्या जाग्यार डीए आसा थंय तुम्ही 5 वर्सां एक फावटी तरी मिनिमम वेजेस रिवायज जावपाकूच जाय. जाल्यार कित्याक तुम्ही रिवायज करूंक ना? 2 वर्सां कित्याक रावले? ते कांय लोक म्हणटा कोविड आनी कितें. कोविडा वेळार मनशाक जेवणाचो आहाराचो गरज ना, रावपाचो गरज ना. सगळ्यांच्यान चड कामगार वर्ग कोविडा वेळार लाचार जाले. कांयच पडलेले ना लोकांचे. आणि आम्ही पयर पळयला असेंब्लीन कितें चल्लां. प्रत्येक आमदारान आपलो पगार सगळे मेळून सगळे 40 जण मेळ्ळे आणि आपलो पगार, पेन्शन, रेम्युनरेशन, स्टाफ सगळे डबल वाडून घेतले. आणि कामगारांक कित्याक डबल वाडोवंक ना? 307 रुपया आसलेले डीए सोडून तुम्ही 620 रुपया कित्याक करूंक ना? तशेंच कित्याक दवरले तुम्ही? तुमचो सगळ्यांचो पगार तुम्ही वाडोवन घेतलो
ॲट पब्लीक एक्सचेकर. लोकांच्या कुस्तार तुमचो पगार आनी पेन्शन तुम्ही वाडोवन घेतलो. 30,000 पेन्शन आहा जाल्यार 50,000 केले. आणि आयज एक एकटो आमदार खासदार त्यांचो पेन्शन कितलो आहा तो तुम्ही पळयात. आणि आमकां एक 2,000 रुपया रिटायर जातकूच पेन्शन मेळना. 2,000 रुपया 30-35 वर्सां काम करून. आणि तुम्ही 5 वर्सां असेंब्लीन जर बोबाळ केलो, काही तो बोबाळ करप ना, फक्त वॉकआउट दिवप आनी कितें करप, आवाज करप, डेस्क धाडप आणि मेजां धाडप आणि व्हडलो आवाज करप आणि तुमकां 30-50,000 रुपया पेन्शन. मालकांचो सारको गुलाम म्हणिना, मालकांचो तो सारको इश्ट कसो वावुरता अशा वेळार वी कंडेम दिस मिनिमम वेजेस. आणि आमी हेय सांगूंक सोदता की आमी कामगार फक्त प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आणि मिडियाक सांगले तितल्याचेर आमी वगैरे रावचे ना. आमी 29th मंगळार पडटा 29th ऑफ ऑगस्ट आमी ऑलरेडी थारायला. गोंयांत आमी पणजे शहरांत कामगार येतले. मास रॅली आणि मास धरणां आमी गोंयांत घेतले. कित्याक फक्त बोडली करून काय उपयोग ना. लोकांनी कामगारांनी आयज संघटीत कामगार आणि असंघटीत कामगार, बेसहारा कामगार तांकां सपोर्ट करपाचो टायम येयल्लो आसा. आणि जर आमी वगैरे रावले आणि दोळे आसून दोळे नासतना आमी वागले, ना सून बरा ना देख बरा ना बोल बरा करूंक लागले जाल्यार आमचो कामगार वर्गाची बळ नाश जातली. गरीब लोक गोंयांत त्रासांत आसतलो आणि तेंचो फुडार संपतालो. ताका लागून एक मानवता आणि एक मनशापण दवरून आणि AITUC आपले कर्तव्य म्हणून ही चळवळ फुडें व्हरताली. आमी सगळे जे बुद्धिजीवी लोक आहा, सगळे जे कामगार वर्गाचे संघटना आसा, सगळे जे कश्ट करपी लोक आहा तांकां आमंत्रीत करता की 29th ऑफ ऑगस्ट सकाळी सोमार मंगळार पडटा. त्या मंगळारा दिसा आमी मेळया पणजे आणि एक विराट आणि एक भव्य आमी मोर्चा आणि धरणां आमी करया.